गोंय विधानसभे खातीर 4 फेब्रुवाराक मतदान जाले. मतदाना दिसा इलेक्शन ड्युटेर आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांक आनी सर्व्हिस वोटरांक मतदार करूंक मेळ्ळें ना. तांचो आंकडो सुमार 17,000 जाता. ह्या मतदारांक पोस्टल मतदान करपाक सुमार म्हयन्याचो वेळ दिला. 11 मार्चाक मतमेजणी पयलीं सकाळीं 7 मेरेन तांकां मतदान करूंक मेळटलें. सद्याक ह्या पोस्टल मतांचेर राजकीय पक्षांनी आवाज चडोवंक सुरवात केल्या. गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणटा वेंचणूक आयोगान पोस्टल बॅलेट पेपरांचेर सिरियल नंबर घालून मोठी चूक केल्या. पोस्टल बॅलेटाचेर तुजो नंबर आयला, सिरियल नंबर. I have an example wherein a MLA has called the voter and told him to vote for me because I know your postal number serial number मागीर हांव परतो इलेक्शन कमिशन नावतीक मेळ्ळो आनी नावतीक जालें कितें काय म्हणलें म्हळ्यार तुमी वोट जेन्ना कावंटिंगा येतली तेन्ना सिरियल नंबर तो तेगेलो पोलिंग एजंट आसतो पळयतलो न्ही आनी ही विल नो दॅट हीच वोटर हॅज वोटेड टू होम. सो नावती हॅज टोल्ड मी दॅट की दे विल गिव्ह इन्स्ट्रक्शन्स टू द काउंटिंग स्टाफ strictly to camouflage the serial number. I don't know how far the counting staff will take this into consideration while counting the votes. Because हांव जर समज precisely एक serial number लक्षात दवरून वता आणि I am looking at the postal ballot आणि तेका सांगता की थंय पळयतना हांव पळयता हो serial number कोणा वोट केलो आणि I come to know that this particular voter has not voted for me or voted for me. काय पक्ष ह्या मतदारांक टार्गेट करून धमक्यो दितात म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. Now I have heard that literally buying has started of these votes. I don't know how far it is true, but there is allegations. Still they can issue and they can bring it down because the election commission can issue notifications anytime. And it would depend on the electoral officer, not even the election commission. Chief electoral officer can give another 5 days time and say that you have to post your ballot or deposit your ballot till this time. भाजप म्हणटा वेंचणूक आयोगान अशा मतदारांक 3 दिसांचो वेळ दिवचो म्हूण मागिल्ले. धमक्यांच्या आरोपात अर्थ ना. मतदारांक जाय तांकांच ते मत घालतले. कित्याक खरें म्हणजे पोस्टल बॅलेट पळय आसा आमी बी मागलेले 3-4 दिसां भितर एक सोंपोवपाक जाय आशिल्लें. ते 11 तारखेक पर्यंत 7 पर्यंत रिसीव करतले ते आनी अशें करून खूब जाण तरेतरेची पार्टी आसा ते वोटरा कडेन प्रेशरायज करता. पूण हे बेगीन जावं एक 3-4 दिसां भितर सोंपू जाय आसलें पोस्टल बोर्डार पोस्टल वोटिंग आसता तुमी तो बेगीन जावपाचें म्हणून मागलेलें न्ही. हय 3 दिसां भितर जावपा आयिल्लें. एक 4 तारीख वोटिंग जालें एक 6-7 तारीख पर्यंत बंद करूंक जाय आशिल्लें. प्रोसेस सोंपसर चालू दवरलो 11 तारीख पर्यंत. ना आमी कित्याक बेश्टायतले कारण भिवपाची गरजूच ना न्ही. जे वोट आसा ते आमकां मेळपाचे ते मेळटलेच. कोणाक जबरदस्ती दपटशाही करून आमी वोट घेवपाचे न्हू. एका दिसात पुराय मतदान जावपा इतले ल्हान गोंय. त्या खातीर पोस्टल मतदानाक म्हयन्याचो काळ सामको चड म्हूण सिनियर राणे म्हणटा. I don't see for a small tiny state like Goa to have 1 month for government servants to vote when the whole state has voted within 1 day. They may be on any election duty. This duty is practically over, and now the ballot boxes wherever they are, the votes have been collected. Or some people are collecting these votes and putting them in boxes, which is not fair. We have brought it to the notice of the returning officers also that every individual who brings his vote in an envelope, it is he who should sign. But we have found that some people bring 4 votes and put them in the box. This has happened in my constituency. I think this may not be fair. I brought it to the attention of the collector. Bureau Report, Prudent.